आज आम्ही 39वा कोकणी राजभास दीस मनयतात. त्या निमित्तान गोवा राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय कला आणि संस्कृती संचालनालय गोंय सरकार आम्ही एक कार्यावळ घडोवन हाडल्या. पुनव क्रिएशन्स आणि कृष्णदास श्यामा राज्य मध्यवर्ती हांणी जोडपालवान ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या. तातूंत आमी एक राजभाशेचेर एक मार्गदर्शन करपी एक भाशण दवरिल्लें आसा श्री डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हांचे. आनीक आमी 2 म्हायतीपट भुरग्यांक आमी हांगा आपयिल्लीं आसा. ते 2 म्हायतीपटाचें प्रदर्शन जातलें. ते म्हायतीपट जाड निराकार हे शंकर रामाणी हांचेर कार्याचेर आदारीत आसा. आनी दुसरो आसा तो आमचे श्री लक्ष्मीदास बोरकर हांचेर आदारीत आसा. दुसरो म्हायतीपट जाड निराकार आनीक दासपर्व. आयच्या पिळगेक भुरग्यांक कोंकणी राज्यभाशे बद्दल म्हायती दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी आमचें गोंय आनी दुर्मीळ विभाग आसा कृष्णदास श्यामा राज्य मध्यवर्ती. तातूंत आमचे कडेन खूब दुर्मीळ पुस्तकां आसात आनी कोंकणी साहित्य जें महान आमच्या लेखकांनी बरयल्लें आसा. कोंकणी साहित्य जशें रवींद्र बाब केळेकार, बाबा बोरकर आनी शेणै गोंयबाब हांचेर जीं आमचीं पुस्तकां आसा ताजें आमी आज प्रदर्शन माडिल्लें आसा. भुरग्यांनी तें पळोवन ताची इतिहासाची म्हायती घेवची ह्या खातीर आमचो हो प्रयत्न आसा.